एकदा एका गावान एक तरणाटो चित्रकार रावतालो। तो उत्कृष्ट आनी खूब बरी चित्रां काडपाची स्वप्नां पळयतालो। दर एका दिसा तो उत्तम आनी अचूक चित्रां रंगोवपाचो यत्न करतालो, पूण दर एक खेप चित्रांत तेका दोश आनी चुको दिसताल्यो। तो निराश वा दुख्खी जातालो आनी आपूण केन्नाच बरो चित्रकार जावचो ना अशें तेका दिसतालें। ताणें मदती खातीर नामना मेळिल्ल्या एका जाणट्या चित्रकाराक भेट दिवपाचें थारायलें। तरणाट्या चित्रकारान जाणट्या चित्रकाराक आपली चित्रां दाखयली आनी दुख्खानी म्हटलें, म्हाका म्हाज्या चित्रांनी फक्त दोश आनी चुको दिसतात। जाणटे चित्रकारान चित्रांचेर बारीक नजर मारली आनी म्हटलें, म्हाका चुको दिसतात, पण म्हाका बरो फुडारूय दिसता। दर एक चूक ही एक शिकवण आसता। तुमच्या चित्रांक बारीकसाणीन पळयात। दर एक चूक तुमकां कितें शिकयता हाचेर विचार करात। तरणाट्या चित्रकाराक कांयच समजूंक ना, पूण ताणें जाणटेल्या चित्रकाराचो सल्लो पाळपाचें थारायलें। ताणें परत वचून आपल्या कार्यशाळेंत आपल्या चित्रांचो अभ्यास केलो। ताका कळ्ळें की दर एक चूक ताका कितें तरी नवीन, कितें तरी मोलादीक शिकयता। पयली चूक ताका रंगाचो मिश्रण शिकयता, दुसरी चूक ताका दृश्टिकोणाचो महत्व शिकयता आनी तिसरी चूक उजवड आनी सावळी हांचो वापर कसो करचो हें शिकयता। तरणाट्या चित्रकारान आपल्यो चुका मान्य केल्यो आनी नव्या उर्जेन परतून चित्रां काडपाक लागलो। ल्हव ल्हव ताच्या चित्रकलेंत सुदारणा जाल्यो। तो खूब बरी चित्रां काडपाक लागलो आनी फुडाराक वचोन तो एक महान चित्रकार जालो। ह्या काणयेचो नैतीक संदेश जावन आसा, अपेस हो एक व्हड शिक्षक आसा आनी दर एक चूक ही एक शिकवण आसा। आपली चूक स्वीकार करात, तातूंतल्यान शिकात आनी व्हडपण मेळयात।